आज एक स्पेशल लंच बॉक्स मेनू पळयावे हांग पळयाचे हांव पुरो तयार कोन्न दवरला पियाव शिनून दवरला तर्ण मिरसांग आले लसूण चिंचून दवरला कॅरेट शिनून सपोर पीस केला ग्रीन पीस रेडी कोन्न दवरला मेथये पालो धुवन शिनून रेडी केला तांदूळ धुवन रेडी केला आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जनाक स्वागत हे एक रेसिपी कशी करची म्हणून पळया आमी तयार पुरा जाला आतां हांवें कुकरान भितर 2 चमचे तूप 2 टेबलस्पून तूप 2 टेबलस्पून नारळेल तेल घालता असं 2 पावाचे मेथी भात करता असं हांव ते तेल तूप ऊन जेल कुडलें ताका अर्ध चमचे जीर घालें आनी जीर पटपट जेल कुडलें आमी आल्ले आनी लसूण पळया चेंचून दवरला हांव पेस्ट घालना हांव चेंचून दवरचें ते घाल्ले ते घालून चिके कलर चेंज जाता आमी पळय हांव एक 2 मिडियम सायज पियाव शिनून दवरला हाफ स्लायस ते घाल्ले ते घालून ताजे कलर चेंज जाता 2 तर्ण मिरसांग घाली आनी पळय आतां कॅरेट घाल्ले आनी आतां ग्रीन पीस फ्रेश ग्रीन पीस ते घाल्ले आतां हांवें तशी एक 2 पंतां चाळून घेवचे आनी हाका आमी आतां मसाला पिट्टी पुरा घालची एक चमचे हळदी पिट्टी आनी हाका तिखसाणे जावं जेलें तितलें मिरसांगी पिट्टी हांव 2 पावा करता असो त्या देखून 3 चमचे मिरसांगी पिट्टी घाला तुमी कितले क्वॉन्टिटीच करताची आनी तुमगेले मिरसांगी पिट्टेची तिखसाणे तर की तोंदून चड उण करायची हांगा पळय गरम मसाला पिट्टी घालता 1 चमचे गरम मसाला पिट्टी भारी सिंपल मेथी भात हें हाका मस्त कसले विस्तार कसले ना भारी सुलभेर करूं जेवचे ते 3 टायप ड्राय मसाला घालो आनी लायक करून चाडले लायट पुरंबोळ येता म्हणटना आतां हें घाल्लें मेथी पाल घालो आतां ते मसाला पिट्टी घालतना उज्ज सान दवरका गॅसा सिम कोरका आतां मसाला पिट्टी करपून वता तात नंतर ती मेथी पाल पळय लायक करून क्लीन करून चॉप करून घेतिले ते घाल्लें ते वे घालचे तर लायक वापस लायक करून चाळून घेवचे ते मेथी पाल घालतरी भारी पुरमोळ येता ताका गरम मसाला ते आले लसूण पुरो जेतना सुपर पुरमोळ येता वासरें पुरो आतां आमी तांदूळ हांव नॉर्मल सोना मसुरी तांदूळ घेतला हांवें बासमती जो कसले घेवन हांव मेथीचे भात करतना सोना मसुरी तांदळाचे करचे दोनी हॉड मिगेले पाव म्हळ्यार हॉड एक ग्लास अळतेस मिगेले ते ग्लासान 2 अळते ग्लास तांदूळ घाला ते तांदूळ एक 2 निमिष वापस तांदूळ भाजून घेवचे अशें आनी उदक तापत दवरला हांव 1 ग्लासाक हे सोना मसुरीक तेच ग्लासान 2.5 ग्लास 2.5 ग्लास उदक घालचे तशी 2 ग्लासाक 5 ग्लास उदक घाल्ले आनी मीठ घाल्लें ताका कतकतयले उदक घाला हून केलेले उदक मीठ घाल्लें आनी अर्ध लिंबिया भाग ताका पिळून घाले हाका आमी टोमॅटोनी कसले घालनी आतां पुरो कतकतयलो आतां लिड्ड घाल्ले हाका वेट घाल्ले आनी 3 सीट काडले आनी 5 निमिष दवरून ऑफ करून ओपन करतना घमघमाची मेथी भात रेडी जाला हांगा तुम पुरो जन कोण पळया कशें जाला म्हूण सांगे सगळ्यांकय धन्यवाद.